आता पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय खबरो। जळीमळी आणि नाजिया या पत्रकार पांडुरंग गावकाराच्या 2 कविता झेल्यांचे शेनवारा प्रकाशन झाले। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार, कोंकणी अकादमीचो अध्यक्ष पुंडलीक नाईक आणि हेर मानेस्तांनी या पुस्तकाचे प्रकाशन केले। म्हणून हांव पयलें पयली पांडुरंगाचें कौतुक करता त्या खातीर की ताणें अतिशय सुरेख पद्दतीन पुस्तक बूक कल्चराक फावो सारकें हांगासर तें दिल्लें आसा। हे मी माझ्या बालपणातल्या मित्रांना म्हणजे आतापर्यंत माझ्या सोबत आहेत म्हणजे विशेषतः जे माणुसकी जपत आहेत, बेमानी नाही माणुसकी जपत आहे अशा मित्रांना मी ते पुस्तक यावेळी अर्पण केलेलं आहे। मी जास्त बोलत नाही, जे मला बोलायचं होतं मी व्यक्त व्हायचं होतं पुस्तकातून व्यक्त झालेलो आहे। आम आदमी पार्टीचो फुडारी मनीष सिसोदिया, दक्षिणेची उमेदवार स्वाती केरकार, उत्तर गोयचो उमेदवार दोतोर दत्ताराम देसाई, दिनेश वाघेला आणि हेरांनी शेनवारा वास्को बाजारात भोवन आम आदमी पार्टीच्या उमेदवारांक वेचून हाडपाची विनवणी केली। बार लोगों को धोखा मिलता रहा। अभी आम आदमी पार्टी आई है एक अल्टरनेटिव के रूप में। गोवा के जो दोनों कैंडिडेट्स हैं हमारे आम आदमी पार्टी के, वो बहुत ही रिनोन्ड सोशल वर्कर हैं। उनका पूरा जीवन सोसाइटी के लिए काम करते हुए बीता है और आगे भी उन जैसे लोग अगर गोवा की तरफ से संसद में जाके बैठेंगे तो ना सिर्फ गोवा के लिए बल्कि पूरे देश के लिए ईमानदारी की राजनीति का एक नया इतिहास शुरू होगा। काँग्रेसीचो दक्षिण गोयचो उमेदवार आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्साच्या वास्को कार्यालयाचे शेनवारा उक्तावण झाले। लाडली लक्ष्मी बंद करतलो, गृह आधार बंद करतलो, हे पैसे पण समजत कितें तेज भाशेन हिंग कावन्सिल बाय इलेक्शनाक कितें केलें चोय आज कॅन्डिडेट बसलो तेगे घराको रेड मारल्या, तेगे गोरवां पासून सील केलें। मनीसपण आहा गोरवां सील कोत्ताय, गोरवां म्हणटे एक हें आमगे एक लायफ लायन जो तूं जे मनशाक तेका विसरावपा सोदताय ते घरां तूं बसो इविक्ट करूं सोदताय, दादागिरी कितें आनी 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 दादागिरी आनी एक्सप्लेन करपा उरल्या। बाय इलेक्शनाक दादागिरी करतात आनी मुखार कितें इंतांनी मुखार आनी इलेक्शन जाचना, हें इलेक्शन ते जिखले जाल्यार। रेजिनल जेन्ना गोवा उलयतालो, गोंयकारां पासत जो इश्यू घेतालो तोच हांव इतलें सांगता काळजांतल्यान की हो रेजिनल पार्लमेंटानूय आमचे इश्यू ह्या गोंयकारांचे घेतलो। जॉन आगियाराच्या सांज या कविता झेल्याचे नामनेचे कोंकणी साहित्यीक उदय भेंब्रेन हालींच प्रकाशन केले। जॉनाचे हे 4थे पुस्तक आसा। ह्या जगांतल्यो कविता वाचत जाल्यार हातूंतली डॉमिनंट थीम जी आसा, मुख्य विशय जो आसा तो मोग। ही एक बरी गजाल, कारण ज्या मनशाचें लग्न जालां आनी जागेर 2 तरुण भुरगीं आसात तो मनीस अजून जर मोगाच्यो कविता रचता ताजें कारण ताजें मन अजून तितलेंच तरणे आसा। अभी तो मैं जवान पुणेच्या चिरंजीवी जिम्नॅजियमान घडोवन हाडिल्ल्या अखिल गोंय बॉडी बिल्डिंग सर्तींत विशांत गावडे मिस्टर गोवा थारलो। बॉडी बिल्डराच्या वजना प्रमाण वेगवेगळ्या 6 गटांत ही सर्त जाली। गोंयचो जोड मुखेल वेंचणूक अधिकारी नारायण नावती सुवाळ्याक मुखेल सोयरो आशिल्लो। चिरंजीव जिम्नॅशियमान फोंड्या शारांत मिस्टर गोवा सर्त घडोवन हाडिल्ली। वेगवेगळ्या 6 गटांत ही सर्त जाली। गोंयचे संयुक्त मुखेल वेंचणूक अधिकारी नारायण नावती मुखेल सोयरे आसले। विशांत गावडे वस्ताद थारलो। लंदन देखा, पेरिस देखा, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। माइकल देखा, एल्विस देखा, सब देखा मेरी जान। सारे दिन में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान। मिस्टर विशांत गावडे। फोंडेच्यान विवेक प्रभू। सोमारा पाडवो। एके वटेन लोकसभेच्या प्रचाराचो शिगमो नेट धरता जाल्यार दुसरे वटेन पारंपारीक शिगमो पाडव्यान सोंपता। 15भर शारांनी चलिल्लो शिगम्याचो उत्सव आयतारा सोंपलो। सांग्यार, कुंकळे, रोमटामेळ आनी चित्ररथ घेवन शिगम्याची मिरवणूक जाली। दिवचले फोंड्या वीरभद्र रंगलो। धारगळे शांतादुर्गेचो गुलाल पातळ्ळो। हिंदूच्या नव्या वर्साक येवकार दितना पळयात गोंयच्या शिगम्यांतल्यो वेगवेगळे कडच्यो ह्यो लोककला आनी परंपरा।
इतल्याने खबराचित्र हांगा सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.